श्री लयराई देवीच्या दोन भक्तगणांचो अवमान करपी श्रेया धारगळकार हिचो जामीन अर्ज दिवचलच्या न्यायालयान भायर मारलो। श्रेया हिणे दिवचलच्या न्यायालयात दाखल केल्ल्या जामीन अर्जाचेर शुक्रारा दिवचलच्या बी कोर्टात सुनावणी जाली। शिरगांवच्या श्री लयराई देवीच्या दोन भक्तगणांविशीं अवमानकारक वक्तव्य केल्ल्याच्या आरोपा खाला दिवचल पुलिशेन फाटल्या बुधवारा श्रेयाक अटक करून तिका 4 जून मेरेन ज्युडिशियल कस्टडीन दवरल्या। उपरांत हाचे आड श्रेयान जामिना खातीर न्यायालयान धाव घेतिल्ली। आयज दिवचलच्या बी कोर्टान हाचेर सुनावणी जाली। दोन भक्तगणां वतीन आदोगाद पुष्पराज नावेलकर हांणी युक्तिवाद केलो। सरकारी वकिलांनूय कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न उपस्थित करून जामिनाक विरोध केलो। आमचे आर्ग्युमेंट जालें आहा सर जेएमसी कडेन आमी आमचे कडल्यान आनी सरकारी जे वकील आसा तेंचे कडल्यान स्ट्रॉंगली आनी स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन जालें एज फार एज बेल ग्रांट करप तेंच्यांनी ऑब्जेक्ट केलें सरकारी वकिलान की हांगासर सद्या हेची कोड ऑफ कंडक्ट लागलो आसा तो अजून सुकूना। सो तो एक इश्यू आसा आनी दुसरें म्हणजे आमी इश्यू रेज केलो की जो विटनस आहा आनी तेजे बरोबर तो विटनसूय अजून आयडेंटिफाय जावंक ना कोणतो। तो आयडेंटिफाय करता तेन्ना पॉसिबिलिटीज की हे जे अक्यूज आसा पळय ते बाकीचे विटनस तेजे बरोबर आनी कोण आशिल्ले को एक्यूज तांकां थ्रेटन करता धमकीतले करता भायर येतले। दुसरें म्हणजे मॉब सायकोलॉजी असल्या कारणान कितें इश्यू जातलो ते भायर येतले सगळे लोक कितें फाटल्यान वतले तो इश्यू आशिल्लो। हे दोन इश्यू त्या भायर आमी कोर्टाक दाखोवन दिलें की ताजी मॅरेज सर्टिफिकेट जी आसा मॅरेज सर्टिफिकेट नांव वेगळें आहा ताजें आनी ताजी मागीर लग्न जालें तें धारगळकरा कडेन स्वप्नील धारगळकर तें लग्न जावन तेजो डिवोर्स जाला। डिवोर्स 2021 जाला। त्या डिवोर्साचेर ताची कन्सेंट टर्म्सान तो डिवोर्स तेंच्यांनी मॅरेज डिजॉल्व केला डिवोर्सान त्या पेटिशनान आनी ताजेर कंडिशन आहा तेंचे कंडिशनान घातलां बरयलां कितें की हें जें श्रेया धारगळकर हें नांव आसा पळय तें नांव फक्त तें कॅन्सलेशन करपाचें आसलें सर्टिफिकेट जे डॉक्युमेंट लिगल डॉक्युमेंट तितल्या पुरते यूज करतलें ताका 6 म्हयने टायम ताचेर भरला। एट द मोस्ट ते जेन्ना तेंची मॅरेज डिजॉल्व जालें ऑर्डर जाल्या 15 दिसांत तेन्नाच्यान 6 म्हयने पासून तें नांव यूज करूं शकता। ताजे नंतर तें नांव यूज करचें ना कित्याक ऑलरेडी ती मॅरेज तेंची डिजॉल्व जाली आनी ताणें हांगासर जी कंप्लेंट फायल की एप्लिकेशन फायल केलां बेलीचें पळय तें श्रेया धारगळकर म्हणून केलां आनी लिगली ताका ते रायट पायतला। आनी दुसरें आमी ताजो एक पोस्ट केलो हाचेर सोशल मिडियाचेर त्या पोस्टान तेणें कितें सांगलें की हो आपलो कोण तरी परेरा म्हणून आसा तो ताजो घोव कॅथलीक आनी तेणी पुलिशेन कंप्लेंट केल्ली की दोगांकूय असॉल्ट केला म्हापसा पुलिशेन आनी ते सोशल मिडियाचेर तेणी कंप्लेंट दाखयली। ते आमी जजाचें निदर्शन हाडलें की बाबा हें जी बायल आसा पळय ती ऑलरेडी मॅरीड लग्न जालें आनी दुसरो हो परेरा म्हणून कोण ताजो घोव म्हणून तें दाखोवन दिलें। तें दाखयल्या कारणान आनी आमी जजमेंट कोर्टाक कितें केलें कोर्टाक सांगलें जेन्ना जे कोण रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता कोर्टाक आनी ते कोर्टाचो गैरफायदो घेता की हे बायलेन ते श्रेया धारगळकर नांव यूज करूं शकना तरी श्रेया हें नांव यूज केलां आनी फॉल्स एप्लिकेशन ताणें घातलां तें कित्याक तिका आपलें पयलींचें नांव फाटलीं मात दुसरें नांव कित्याक तें लावंक मेळटा पण हे श्रेया धारगळकर लावंक मेळना। ती आमी ऑर्डर आसा कोर्टाची पळय मॅरेज डिजॉल्व जाल्या ती प्रोड्यूस केली कोर्टाक आनी हे बाकीचे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केले बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस केली मॅरेज सर्टिफिकेट प्रोड्यूस केली आनी कोर्टाक दाखोवन दिलें की हें जें बायल आसा हांगासर श्रेया म्हणजे श्रेया एक्चुअली न्हय ते श्रेया आशिल्लें तें लग्न जाल्लें तेन्ना धारगळकरा कडेन 6 म्हयन्यान जेन्ना डिजॉल्यूशन जालें सोंपलें। सो ताका कोर्टाक सांगलें हें सांगलें आमी सपोज ताका जर ऑर्डर पास करून ताच्या नांवान जर दिली श्रेया म्हणून तर सायन थंय मारतलो कोण कित्याक ते श्रेया म्हणून सायन मारूं शकना तर कोण थंय सायन मारतलो आपूण बेल घेतलें म्हणटलो म्हणूं शकना न्ही। सो ताका आमी जजमेंट दिलें कोर्टाक ते जजमेंटारूच अशें आशिल्लें बरयल्लें की असो कोण कोर्टाक फोटोंची कोण ऑर्डरी घेता पळय ताका ऑर्डर ते बेल कॅन्सल जावपाक जाय कोण एंटायटल ना। समजा कोणी मिसरिप्रेझेंट केला किंवा कोर्टाक कोणी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिवन समज कोर्टाची बेल घेतल्या आनी ती कॅन्सल जावपाक जाय आनी ती कॅन्सल जातना ताका फूल फ्री रायट आसा की दुसरें फ्रेश घालपाक तेजेर ऑब्जेक्शन काय ना। पण हें जें कॅन्सल जालें कोर्टान आमकां दिसता की कोर्टान रायटफुली आनी एकदम सारकें की कोर्टान रायटफुली सगळे फॅक्ट्स कन्सिडर करून तेजी बेल रिजेक्ट केली। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।